there is the state government has formulated the policy, namely the policy for the regularization, the mining dump on the government and private lands and related issues. आमी हाजी new policy asa, the policy for the regulating the mining dumps on the government and private lands and related issues. हाजेर नवीन पॉलिसीज हाडल्या. हितून तुमकां थोडक्यात सामकी सुटसुटीतपणे पॉलिसीज सांगता. तितूंतल्यान एक there is the Land Revenue Code Amended Act 2013, which is the amendment section 33 of the code, and which has empowered the government to impose the fine in case of where there is the land has been issued the dumping, mining, reject or the like material without the permission, and the amendment stated as it is. आम्ही ज्या लँड रेव्हेन्यू कोडाच्या अंतर्गत ज्यांच्यानी आउटसाइड द लीज ज्यांच्यानी ओर डंप केल्लो ओके तांच्या कडल्यान आमी फायन कलेक्ट केल्ली एप्रॉक्सिमेटली 200 crores of rupees in 2013-14. हे आमी परत एकदा तांकां परमीट करपा खातीर दोज वर लीज लेसी आशिल्ले तांच्यांनी केल्ले आनी जेणी सरकाराक पेमेंट केल्या तांकां बाय टेकिंग ऑल द परमिशन फ्रॉम इंडियन मायन्स ऑफ ब्युरो आणि रॉयल्टी पेमेंट केल्या उपरांत ते मायनिंग आमी डंप जे आसा अकॉर्डिंग टू द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी. परत एकदा सांगता इट इज नॉट डेट कारण ते सुप्रीम कोर्टान SEC कमिटी सगळेच आशिल्ले बट टील डेट वी आर वेटिंग आणि गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हॅड पास द पॉलिसी. It is a recent amendment in the minerals and other than the atomic and the hydrocarbons energy minerals, the concession rule 2016 published in the official gazette dated 2/11/21 has come in force on 2nd of November 2021, wherein the rule 12 has been modified and rule 12(1) and sub rule 1 has clause K has mentioned below. तुमकां जाय जाल्यार हेजी रोखडेच आमी पब्लीश करतले बट तितूर एकूच सांगता म्हणजे सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरीच्या नुसार सुद्दां तांच्यांनी तेन्ना रिजेक्टेड आशिल्लो ओल म्हणजे प्रोवायडेड अ फर्दर डेट इन केस ऑफ देर इज ओवरबर्डन ऑर द वेस्ट रॉक ऑर द मिनरल बिलो द थ्रेशोल्ड व्हॅल्यू and which is generated during the course of mining or the beneficiations of the minerals or any minor mineral extracted along with the mineral for which the lease is granted, the state government in consultation with the Indian Bureau of Mines by order and permit the lessee to dispose the such material in such quantity and in such manner as may be specified therein on such payments as may be decided by the state government. ही गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची नवीन पॉलिसी आयल्या त्यानुसार आमी द ओर विच इज आउटसाइड द लीज एरिया जो आसा हो तेंच्यांनी परमीट केल्लो आसा. SEC कमिटीनूय बी तेन्ना जो आसा पळय न्ही तो एक्सपोर्ट करपाक दिता. इट इज अप्रॉक्सिमेटली आतां इट इज 20 million ton ओर म्हणजे 10 million ton to 20 million ton हाज्या मदीं हो ओर आसा. एक्झॅक्टली फिगर म्हजे कडेन आतां ना. गव्हर्मेंटाक हेतूंतलो काही ओराची डायरेक्टली रॉयल्टी येतली काही ओर जो आसा हो गव्हर्मेंट ऑक्शन करतलो पूर्ण सगळो गव्हर्मेंटाकडे जाणे तेन्ना लँड रेव्हेन्यू कोडाच्या अंतर्गत जो फायन भरूंक ना डेट कम्स टू द गव्हर्मेंट आमी हँडल करतलो. 200 कोटी 2013-14 परत एकदा सांगता हांव which is then amended under the section 33 of the Land Revenue Code. The government has imposed the fine, okay, on them particularly for the dumping outside the lease. Exactly right, dumping outside the lease. ज्याने जो लेसी आशिल्लो त्याने भरल्या आनी फायन भरल्या आउटसाइड करपा खातीर ते कंपनी हँडल करतलो. फायन भरूंक नासत जाल्यार डेट ओवर कम्स टू द गव्हर्मेंट. हे आणि लँड हे पयशे तेन्ना भरलेले आसा. आत्ता म्हजे कडेन हाजो डिटेल्स ना. अप्रॉक्सिमेटली 10 million to 20 million हाज्या पर्यंत ओर आसा. म्हणून हांवें म्हटलां की मायनिंग एक्टिविटी फुडल्या 4-5 वर्सांक फूल फ्लेज रित्या गोंयांत जावपा खातीर स्कोप आशिल्लो ओर गोंया कडेन आसा आणि वयल्यान हो ओर जो आसा हो म्हणजे बेस्ट ऑफ पडून खूब कडेन पळयतात कारण बाबूय फ्रॉम द मायनिंग एरिया हांव फ्रॉम द मायनिंग एरियांतल्या लोकांक खबर आसा कितलोसोच ओर जो आसा हो पडून आसा ताज्या खातीर जो आसा व्हडला. द नेक्स्ट थिंग रिलेटेड टू डेट ओनली जरी म्हणजे मायनिंग एक्टिविटी आतां बंद आसली आमी उरलेले
ई ऑक्शनचो ओर आमच्या कडेन आसा तेजे दुसरे ई ऑक्शन विदीन 15 days आज कॅबिनेटान तेजे रेट्स डिसायड करपा खातीर विच इज द 300, 350 आनी 450 विच इज एन 60 ग्रेड, 50 ग्रेड आनी बिलो 50 ग्रेड अशा तिनूय तरेचे रेट फायनलायज केला. 15 दिसांनी ताजी पी जी आसा पळय न्ही ऑक्शन हे जाता. एकटो विचार इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्स हांची परमिशन घेवपाक जाय. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान ताका परमिशन ईसीची गरज लागची ना. बट इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्सची परमिशन